Welcome once again to Journal Speak. Before the break, we were discussing the details of Caetan Silva's citizenship, whether he is a dual citizen or whether he was eligible to contest the elections or whether he was not. तर अनिल बाब तुम्ही सांगताले की तागेले बर्थ रजिस्ट्रेशन बद्दल तुम्ही कितें सांगताले? नाही हांव कितें म्हणटा की तो जर पोर्तुगालाक जर जल्माक जर आयिल्लो आसलो तर तो खरें म्हळ्यार नागरीक म्हणपाक आमी येनात. कित्याक तो पोर्तुगालाक नागरीक ती गेल्ली आसतली, थंय एखादी ती तो भुरगो जालो आनी ताजे उपरांत जर ती गोंयांत जर आयली, फॅमिलीन गोंयांत जर सेटल जाली आनी गोंयचें जर हें घेतलें तर ताका नागरीक आमी म्हणपाची शक्यता ना. कित्याक आजकाल कितें आसता, खुबशे गोंयांत सुद्दां हांव पळयतां की आमचे गोंय भायल्यान जे कांय जे लोक आसात ते गोंयचो नागरीक जावपा खातीर म्हणून बाळांतऱ्याक गोंयांत येतात, ऑस्पिसूंक येतात, ना जाल्यार हांगा पणजे वैद्यकीय हॉस्पिटलांत येतात आनी थंय जातात आनी तांचें रजिस्ट्रेशन हो एक तांचो हें आसा. आनी तसो तांगेली ती फॅमिली त्या वेळाचेर एखादी थंय आशिल्ली आसतली आनी तो त्या वेळाचेर जाल्लो आसतलो. अशें ताजें वर्जन आसा. म्हणजे तो विचारता म्हणटा आपलें तशें ना, आपूण तुजें नागरीक न्ही आनी आपूण तें केन्ना घेतलें ना. पासपोर्ट आसा आपल्या कडेन. ना आनी एक वर्शनां आसा, खुबशीं वर्शनां जस्ट आमी डिस्कस करया. आनी एक वर्शनां महेश की तो जाल्लो गोंयां और तागेले बर्थ गोंयां आसा रजिस्टर्ड वॉटेवर, पूण सबसिक्वेंटली ते तियोर घेवन म्युनिसिपालिटींतल्यान किंवा पंचायतींतल्यान खंयच्यान तरी तियोर घेवन ताणें तें बर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्तुगालाक केलां, विच इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टू अटेन पोर्तुगीज सिटीजनशीप और पासपोर्ट ऑफ पोर्तुगल वॉटेवर. आतां हातूंत एक पोर्तुगीज नॅशनॅलिटी लॉ प्रमाणे एकदां एक मनशाली बर्थ पोर्तुगाला रजिस्टर्ड जाली, खंयची मनशाली जो बाय अदर पोर्तुगाला सिटीजन आसा, म्हणजे गोंयचे सगळे जे 61 पयलीं जाल्ले किंवा जांगेले पेरंट्स 61 पयलीं जाल्ले, दीज ऑल आर assumed by Portugal to be citizens of Portugal, and once their birth is registered in Portugal, ते ऑटोमॅटिक तांकां सिटीजनशीप मेळटा पोर्तुगालची. अशें एक कायद्या प्रमाणे पोर्तुगीज लॉ प्रमाणे आसा. आनी पोर्तुगीज लॉ प्रमाणे ड्युअल सिटीजनशिपाक कसलें बंधन ना. पोर्तुगालचो सिटीजन वा इंडियेचो सिटीजन आसपाक शकता, पूण इंडियन लॉ प्रमाणे इंडियेचो सिटीजन पोर्तुगाल सिटीजन आसपाक शकना. आतां अशी परिस्थिती जर ती बर्थ रजिस्टर्ड जाल्या जाल्यार ताका सिटीजनशीप मेळ्ळ्या, पासपोर्ट मेळूना जाल्यार अशी एक क्लियर कट केस जावची दिसता तुका? सारकी. एक तर ताजो नेमको जल्म केन्ना जाला 1961 की ताजे नंतर हो म्हत्वाचो भाग ठरतलो जेन्ना फाल्यां कोर्टान हे केस जेन्ना हियरिंगाक येतली त्या वेळार. जर 61 जाला जायत न्ही जाल्यार तुमी म्हटलां तशें की 61 जेन्ना आशिल्लें ताजे नंतर गोवा लिबरेशन मुवमेंट स्टार्ट जाला आनी गोवा लिबरेशन मुवमेंट स्टार्ट जाल्या उपरांत हे गजाली सगळ्यो भारतीय नागरिकत्व आनी फॉरेन नागरिकत्व म्हणजे विदेशी नागरिकत्व हाचो प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आसा. सो अशे स्टेजीर जर तो 61 पयलीं जाला जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता जे रीट पिटिशन सद्या ताज्या अगेन्स्ट कोर्टान केस गेल्या ताका व्हडलोसो असा कांय स्टँड उरचो ना. जर ताजे नंतर जर जाल्ले आसा जायत न्ही जाल्यार कदाचित ताजी आमदारकी वचूं येता. भारतीय घटनेक तेंच बरयलां. भारतीय घटनेक म्हणजे बिफोर लिबरेशन, बिफोर भारताच्या स्वातंत्र्याचे पयलीं जो कोण पळय जो हांगा भारतांत आशिल्लो किंवा ताणें नागरिकत्व घेवन सुद्दां तें सोडून जर हांगा आयलो आसत तर तो भारतीय नागरीक जाता. पूण ताजे उपरांत जर ताणें घेतिल्लें आसत तर तो भारताचो नागरीक उरना. आनी ऑटोमॅटीक तेंच गोंयचें तेंच जालां. म्हणजे 1961 पयलीं जर तो हांगा आशिल्लो तर तो हांगचो उरलो, पण ताजे उपरांत जर ताणें घेतिल्ले उरले तर तो पोर्तुगीजाचो नागरीक जातलो आनी ताका लागून ताका गोंयचे नागरिकत्वाचो ताका हें करपाचो कसलोच अधिकार ना. आनी तो खरें म्हणजे आमच्या घटनेक बरयलां. अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 6 आनी 22(9) हें तो स्पश्ट बरयल्लें आसा. हातूंत एक हें आसा की हांवें अशें आयकलां की सद्या नवें सरकार आयलां, म्हयनो जाला, 1.5-2 म्हयने जातले, आनी सद्या एक हनीमून पिरियड जो म्हणटात तो नवें आसपाकच जाय. प्रत्येक नवें सरकाराक एक थोडो टायम मेळपाकच जाय आपले कितें प्रोग्राम मुखार हाडपा लोकां मुखार. आतां हें चालू आसतना हनीमून पिरियड चालू आसतना जे हातूंत कायतान सिल्वाली पार्टी, गोवा विकास पार्टी ही सरकाराक सपोर्ट दिता, ऑफिशियल सपोर्टींग गव्हर्मेंट. अशें हातूंत एक इलेक्शन पिटिशन फायल जावप हाजेर क्रिटिसिजम चल्ला. म्हळ्यार अशी हांव आयकूं येता की आलेमांव फॅमिलीची पळय बस्ती परती सुरू जाली, अशी इलेक्शन पिटिशन कित्याक फायल करप, हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? एक्झॅक्टली अशें हो जो तुमी म्हटला पळय, एक्चुली हो जेन्ना तो निवडणुकेक उबो रावलो तेन्ना सावनूच हो बोवाळ आशिल्लो की तो इंडियन हें न्ही, नागरिकत्व ताजे कडेन ना, तो विदेशी नागरिकत्व. पण इलेक्शन जालें, तो जिखलो आनी जिखल्या उपरांत हें पिटिशन आयलां आनी तेय बी कशें वालांका फॅमिलींतले चारूय मेंबर जेन्ना लोकांनी घरा धाडले ताजे उपरांत. आनी ताका लागून तुमी जें म्हटलां तेतून एक तथ्य आसा की ते बॅकडोर एंट्री करपाक सोदता काय कितें असो बऱ्याच लोकांच्या मनांत प्रश्न आसा. बॅकडोर एंट्री केन्ना जातली? समज इलेक्शन पिटिशना प्रेयर अशें आसा की ताका डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार इलेक्टेड
अनाउन्स करचे जाल्यार ती बॅकडोर एंट्री पूण कायद्या आनी पिटिशन अशें फायल करचें ती सपोज कितें तरी चुकता कितें तरी म्हाका दिसता कितें हें जेन्ना तुका जर पयलीं खबर आशिल्ली केन्ना बिफोर इलेक्शन तर तुमी त्याच वेळाचेर हांगा जेन्ना पळय स्क्रुटिनी जाता आमच्या कलेक्टर ऑफिसाक रिटर्निंग ऑफिसा कडेन त्या वेळाचेर तूं ऑब्जेक्शन स्क्रुटिनी जाता तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडपा शी हॅज टू प्रोवायड द प्रूफ न्ही प्रूफ The onus is on the complainant to provide the proof. Suppose तोपर्यंत ताचे प्रूफ जर मेळोवपा जर टायम मेळ्ळो ना जाल्यार हाऊ कॅन यू ब्लेम हर काय तो डिस्क्वॉलिफाय जायना आनी तो वेळार येता आनी कायद्या प्रमाणे रिजल्ट अनाउन्स जातकीर 45 दीस तुका आसा पिटिशन आसा सो सगळें कायद्या प्रमाणे जाल्यार हो जो ब्लेम जो घालतात सपोज वालंका आलेमांव जाग्यार दुसरो कोणी आशिल्लो म्हणजे आलेमांव फॅमिलीचो कोण नाशिल्लो जाल्यार इट वूड बी रायट वॉट इज म्हणजे हे एक विचित्र जे इमोशन विचित्र आसा कारण म्हाका दिसना की दुसरो कोण आशिल्लो जाल्यार थंय वचून ते पिटिशन घालपाची तयारी करतलो आशिल्लो काय कितें पूण ताणें करचें शेवटी न्ही ताणें करचें अवश्य करचें शेवटी वालंका एडवोकेट आशिल्ल्यान ताणें थोडोसो अभ्यास केला आसतलो ताचे कडेन कितें तरी एविडन्स आसतले पुरावे आसतले त्या बळाचेरूच तें फुडें सरला न्ही पूण एक अशें ते वालांका आसत किंवा आनी कोणी आसत ताणें जर ते केल्ले आसत आनी ते जर ते हो जर नागरीक जर आसत तर ते केल्यार वायट अशें हांव केन्ना म्हणचो ना कित्याक दुहेरी हें घेवन आनी गोंयांक येवन आपल्या स्वार्था खातीर हांगा लोकप्रतिनिधी जावप जोडपाचे वेवसाय खातीर करप हें तितलेंच वायट हें एका MLA जाल्ले एका मनशाक जर हें जर भोगचें पडलें तर हाजे फुडें सगळे लोक जागी जातात एक कितें जालां की लास्ट इलेक्टोरल रोल जेन्ना रिव्हिजन जालां तेन्ना म्हजे कोतान हांवें वाचिल्ली खंय तरी रफली अबाउट 400 to 450 लोक जांचे कडेन पोर्चुगीज पासपोर्ट आशिल्ले आनी जांचे तशी इलेक्शन कमिशना कडेन तो प्रूफ आयलो तांचे देर नेम्स वर डिलीटेड फ्रॉम नांवां काडली आनी मुखार जितले जाण आसा तांगेली नांवां काडपाची पाळी येतली बरोबर हाजे कमिशनाची काडची पडटली अशें हातून निवडणुकी रावपीच मनीस असो आसलो जाल्यार कशें जातलें म्हणजे हे जर निवडणुकीक रावपी जर हे आसा तर म्हणजे राज्य घटनेच्या हाजे प्रमाणे सोपूत घेवन जेन्ना वता पळय तो राज्य घटनेचो भंग जाता दुसरें म्हणजे एक म्हणल्यार दुसरें ज्या गोंयचेर आमी ज्या भुंयेचेर आमचो जल्म जाता किंवा जी भूंय आमची म्हणटात आमी ताजी निश्ट तुका ना आसतली त्या मातयेचो तुका अभिमान ना आसतलो गोंयचे आनी भारताचें प्रेम ना जातलें भारताचे तुका श्रद्धा ना जाली भारतीय संस्कृतीचेर विश्वास ना जालो कित्याचेर ना म्हणजे तुजो विश्वास फक्त आपलो स्वताचो स्वार्थ सादपा खातीर तूं भारताक आयला आनी जर हातूंतल्यान जर तूं भायर पडलो तर तूं पुर्तुगाल आसाच अशें जाता अशे तरेची एक तो स्वार्थ तो लिंक जो पुर्तुगालाचो तर तुवें म्हणलें की एक जो लिंक आसा पर्टिक्युलर कम्युनिटीचो पर्टिक्युलर एरियाचो म्हणजे चार तालुका जे ओल्ड कॉन्क्वेस्ट म्हणटात तातूंत लोकांचो तर पूण एक नजरेक आयलां की जितले लोक चडशे लोक जे पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन पुर्तुगाला वतात ते पुर्तुगाला रावनात ना ते बेसिकली 90% गोंयकार हांवें वाचलं खंय तरी हे इंग्लंडा वतात स्विंडना चडशे स्विंडना वतात आनी थंय कसलो तरी बारीक क्लेरिकल किंवा सामके लेबर क्लास जॉब घेतात आनी ते हाजेर थंय सस्टेन जाता तांकां हांवें तर अशें आयकलां की एक वर्स देड वर्स तांकां जॉब मेळना कित्याक आतां पोलंड आनी खंयचे तरी देश युरोपियन युनियन जॉयन जाल्ल्यान थंयच्यान आमच्याच्याकय चीप लेबर आतां हे हातूंत इज इट द पोर्तुगाल लिंक और जस्ट पोट किंवा जस्ट सस्टेनन्स जे तांकां पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवपा लायता न्ही तुमी म्हणटात तशें कदाचित पोटाचो प्रश्न हो जो आसता पळय तेन्ना तो खऱ्या अर्थान गंभीर आसूं येता हाका लागूनय ह्यो गजाली जावं हो एलिगेशन ऑफ पोर्चुगीज लीग हो एक कम्युनल स्लांट येता आमी नांव घेवचें न्ही पूण कम्युनल स्लांट येता की अमकेच कम्युनिटीच्या लोकांक पोर्तुगीजा कडेन लिंक आसा स्टॅटिस्टिक्स म्हणटा की एक कडेन खंय वचिल्ले एक तालुक्यांतले 1000 एक कम्युनिटीच्या लोकांनी पासपोर्ट घेतले 20 दुसऱ्या कम्युनिटीच्या लोकांनी पासपोर्ट पोर्चुगीज घेतिल्ले आसा आनी दुसरी कम्युनिटीचे 20 घेवप इज ऑल्सो सिग्निफिकंट बरोबर आनी अशे हातूंत पुर्तुगाला कोण रावना तो वता आनी खंय ते फ्रांसा वता इंग्लंडा वता युरोपियन कंट्रीज वचपाचें एक तांकां दार प्रवेशद्वार ते प्रवेशद्वारान जशें गेले थंयच्यान तांची लिंक मागीर ते इंग्लंड हांगा ते सुरू जाता ते खंय तरी वचून रावतात आनी दुसरें म्हणजे कितें आमची एक हें आसा पुर्तुगीजेर एक म्हणा पॉब्रे फिदाल्क म्हणजे कितें तांकां हांगा हें काम करपाक तांकां लज दिसता पूण हेंच काम तांकां मोठेपण दिसता प्रोबेबली हांगा लोकांक कळना न्ही आमी जेन्ना गोंया परतो येता 5 वर्सांनी दोळ्यार मसण पाड म्हणटा तें पळय जें आसा तें हें जाता आनी ताका लागून हें सगळें घडलां आज आमचें पळयलें आमची हातूंतले की इस्कॉलांतले म्हाका 31-35 वर्सांचो म्हजो अनुभव
की जे जांकां इंग्लीश हांगा बरोवपा येना उलोवपा येना ते एक वर्स तरी फटाफट इंग्लीश उलोवपा लागतात, हिंदी उलोवपा लागतात, आनी थंय कसलें काम करता, पळू सांगता ते पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालता पूण ताका पयशे मेळटा, पयशे मेळटा, सबस्टेन्शियल पगार मेळटा. आनी ते कितें म्हणटात आमी 8 वरांक काम करतात आनी 7 वर दुसरे कडेन काम करतात. म्हणजे ही जी येवन पळय आसा तांचे मनाक कितें आसता, तांची भावना की आमी जे एक खेप पयली खेपे आयले इल्लीशी जमीन घेतली, दुसरे खेपेक आयले घर बांदले, तिसरे खेपेक आयले घर जाले, आनी मागीर ते सेटल जातात. आनी ती बी तांगेर थोड्यांची अशें 50% पळयले ती नोकरी सोडून ते गोंयांक येतात. म्हणजे हें करपा खातीर आपूण एक स्थिर स्थावर जावचो, फॅमिली स्थिर स्थावर जावची, आनी म्हणून ते गेल्ले आसा थोडेशे. सो बेसिकली ते वता ते आपले स्वताचे पोटा खातीर, स्वताचे एक कम्फर्टेबल वे ऑफ लायफ आपलो आसता. आनी पोर्तुगालाचो म्हणजे म्हाका अशें दिसता की पोर्तुगालाचो पोर्तुगालाचो पासपोर्ट घेवन इंग्लंडात नोकरी करप आनी गल्फाक नोकरी करप, ज्या जाग्यार तूं सिटीजनशीप बदलना, किंवा बोटीर वचप, म्हणजे हे क्रूज लायनीर वचप किंवा अशें वचप, आतां व्हडलो काय फरक ना. सो पोर्तुगालचो लिंक आसा खरोच, म्हणजे पासपोर्ट मेळप कन्विनियन्स फक्त, कन्विनियन्स तें, पूण कितें आसा ना थोडेशे मनान ते तेवढे नासात. म्हणजे म्हजे दृश्टीन म्हाका तरी दिसता की तांगे ते उलोवपाची ती पद्दत पळयल्यार जाय खंय तरी तांचें मन त्या वटेन ओडिल्लें आसता. म्हणजे अजून तें मन भारताच्या संस्कृती कडेन ते अजून जुळिल्लें. हांकाच जर सांगलें की तुका फ्रांसाचो पासपोर्ट दिता, पुर्तुगीज तुमकां मेळपाना, पूण तुमकां फ्रेंच पासपोर्ट दिता, त्या वेळाचेर थोडे वेळ ते घेवपाक तयार करता, घेतात. पूण मागीर ते कितें करता ना 8 दिसान येता, ना म्हाका ते म्हगे फ्रेंड म्हणटा म्हाका ते पोर्तुगालचो बरो, पोर्तुगाला जितले पोर्तुगालची परिस्थिती आज युरोपियन युनियना भितर पोर्तुगाल इज सपोज टू बी बँकरप्ट, ग्रीस इज द मोस्ट बँकरप्ट नेशन, ताजी फाटोफाट पोर्तुगाला नंबर लागता. पोर्तुगाला कोण रावनात, आर्थिक स्थिती सामकी येणार डावन, इतली डावन जाल्या की गेल्ले लोकांक थंयच्यान थंय गेल्ल्यांक अशें दिसता की आमी कित्याक आयले, आनी म्हणून तुमी सांगता तें खरें, ते इंग्लंडा वतात, फ्रांसा वतात, आनी वतात, आनी थंय वचून कितें तरी नोकरी करून येतात, कित्याक हांगा येवपाक तांकां पुरतो लज दिसता. सो एक परतो सरकाराचेर किंवा बाकी कितलीशे एनजीओज आमची गोंयांत आसात जे स्वताक लोकां खातीर आमी वावुरता अशें म्हणटात, ह्या सगळ्यांचेर एक जबाबदारी ना की बाबा ही जे ड्युअल सिटीजनशिपांतल्यान जे पळय फाल्यां एक परिस्थिती अशी जावपाक शकता की एखादो पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गेलो, थंय ताका नोकरी मेळना, कांय मेळना, बाय द टायम हांगा लक्षांत आयलें की तागेले पुर्तुगीज पासपोर्ट आसा, तागेली इंडियन सिटीजनशीप कॅन्सल जाली, तो परत येवपाक सोदता, ताका येवपाक मेळना कित्याक तो इंडियन सिटीजनूय ना, ताका पुर्तुगीज थंय कांय ना म्हणून तेय सरेंडर करपाक जाय. अशी परिस्थिती कितलीशे लोकांचेर येवपाक शकता. ही खरी म्हणजे जागृती जावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता कितें जालां की फुनसा ओरियंतान पळय जें आयलां आनी ते पुर्तुगीज प्रोग्राम आनी हें तें करून पळय ते पळय लोकां भितर वेगळे तरेची जागृती पळय करतात, तांकां लागून ते मातशे थंयचे कडेन ते लिंक लागीं जातात. पूण आमची अशी तुमी म्हणटा अशें आमची कशी एनजीओ आसात किंवा हें आसा, तांणी बाबा खरी परिस्थिती बाबा इंग्लंडाची किंवा पोर्तुगालाची परिस्थिती कितें आसात बाबा थंय गेले जाल्यार कशें लोक त्रासा पडटले, आनी ते जाल्यार सुद्दां आमी जावचे ना. त्या देशाची परिस्थिती आर्थिक बाजू लोकां मुखार येवपाक जाय. थँक्यू अनिल बाब, थँक्यू महेश. पूण एक म्हत्वाचो हें आयलां की हो जो ड्युअल सिटीजनशिपा इश्यू आसा तो फक्त पॉलिटिकल न्ही, इट इज गोइंग टू बिकम अ सोशल, आनी हाजी पळय पिटफॉल्स जी आसा ताजेर अवेरनेस वाडोवपाक सरकाराची, एनजीओची, जनरल सोसायटीची गरज आसा. थँक्यू वन्स अगेन फॉर कमिंग टू द स्टुडियोज अँड कीप वॉचिंग Prudent Media.